मोगाच्या बाबा बोनिनो लिओनार्दो दा विंची एक फामाद इटालियन 15 शेकड्याचो चित्रकार. ताणें जायतीं चित्रां चित्रायल्यात आनी तांतलीं थोडीं संवसारभर प्रसिद्ध जाल्यांत, फामाद जाल्यांत. तांचे मदीं द लास्ट सपर, मोनालिसा, द वर्जिन, द चायल्ड एंड सेंट एन ही थोडीं फामाद जाल्यांत. एक दीस ताका एक मनांत चित्रावंक आयलें आनी ताणें तो कॅनवस हाडलो, बोर्डार घातलो आनी ते पेन जाय आसले, ते ब्रश ते हाडले. पयले दिसा ताणें त्या चित्राचें जें मनांत आसलें ताची आवटलायन म्हणटा ती पूण आरखांडो तो केलो. आनी मागीर 2 दिसा ते चित्र तो चित्रावंक लागलो. जी मनांत इमाज आसली ती त्या कॅनवसार घालूंक लागलो. अर्दें सोंपल्या उपरांत ताणें काम बंद केलें. सो आपले हात धुयले, पेंट एका कुशीन दवरले आनी मागीर आपल्या एकल्या शिशाक विद्यार्थ्याक आपोवन म्हणलें, पळय हें चित्र हांवें अर्दें काम सोडलां, तें तूं आतां पुराय कर. तो शिश घाबरलो, अजापलो, म्हणून लागलो, तूं सायबा म्हजो धोनी, हांव फकत शिश, म्हाजें हें काम करूंक जायना. मागीर लिओनार्दो दा विंचीन अशें म्हणलें, म्हजें जिवीत, म्हजो वार तुका हें चित्र पुराय करूंक तुका प्रेरणा दिवंक जाय. मोगाचे बाबा भयणीनो, आज आमी सुम्याच्या स्वर्ग प्रवेशाची दबाची परब करता आनी आज वाचपान तें आमी आयकल्यात. हाची खबर सांगता. पयले वाचप हांगा सांगता की जेजू 40 दीस डिसेंबर आसल्या उपरांत तो स्वर्गार गेलो. तशें आमकां सांगता मातेव शुभवर्तमानाक. आनी जेजू म्हणटा, वचता सगळो संवसारांत आनी म्हाजें नांव परगोडात, बरी खबर संवसारांत दियात. कसली जाय ती बरी खबर. जेजून कसलो वावर केलो ह्या 3 वर्सांनी. जेजून आपल्या बापायचें संवसारांत चित्र चित्रायलें. पयले जुदेवासा गांवांनी, मागीर परिस गांवांनी बापाचें चित्र, बापाचें तोंड, मुखामोळ, बाप कसो आसा, बाप मोगाळ, तो मीठ मारून नाशिल्लो मोग कोत्ता, सगळ्याचो मोग कोत्ता, हें चित्र जेजून चित्रायलें. मागीर शिसांक म्हणलें, वसात सगळ्या संवसारांत आनी हें चित्र तें हांवें चित्रायलां तुमच्या मनांत, तें सगल्या वचोन चित्रायत. आनी आमी जाणो शीस ही बरी खबर परगोटूंक, तिचें रूप सगळो संवसार दाखोवंक संवसारांत गेले. जाता ते भाशेन तांणी हें चित्र चित्रायलें. जायते शिश्यांनी, अपोस्तलांनी आपलो जीव लोगून दिलो, जिवची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक. होच वावर जेजून आमकांय दिला. आमी एकूच आसत, कुटुंबांत आसत, संस्थेंत आसत, आमचो वावर एकूच, जेजूचें चित्र दुसऱ्या फुडें चित्रावंक. वी हॅव टू पेंट द फेस ऑफ क्रायस्ट ऑन अदर्स. कशें तरेन पयले सुवातेर आमच्या उतरांनी आमचे विचार बरे आसल्यार उतरां बरीं आसतलींच. आमचे विचार वायट आसल्यार वायट उतरां आसतलीं. म्हणटकूच जर विचार बरे आसले, आमी बरीं उतरां उलोवन एके भाशेन आमी एक मिशनार गोवायक जातालेत. दुसरे खुन्यांनी बागून पेद्रू क्लेवर, जेजूत सांत, जो काताच्या दिसान काम करतालो विथ द स्लेव्स, अशें म्हणटा, आमी जेजूचें उतर वंटांनी परगोटच्या आदीं हातांनी उडोवंक जाय. वी हॅव टू प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड फर्स्ट टू आवर हँड्स, देन थ्रू आवर लिप्स. ताणें हो वार केलो. नको एके भाशेन हो वार करून जेजूचें उतर परगोटलें. तिसरे सुवातेर जे कोस दूख आमी सोंसतात, हे कोस सोंसूंक भगवंतान बरोशेन आनी सोमी सदांच आमच्या बरोबर आसा ते परगोडूंक जाय. आनी अशें केल्यार आमी दाखयता की कोश्ट, दूख, खुशालकाय सगळें एक भाशेन जिवताचो एक भाग आसा.
अशें केलां आमी आमच्या उतरांनी कोडण्यांनी शांतीनी एकोड्यान रावन देवाचें चित्र कुटुंबान जावन जे जो आमी वाव कोत्ता जावन संस्थेन जावन आमी चित्रायतात आनी आमचो वाव सोंपल्या उपरांत जेजू आमकां परत येतलो संवसारांत आनी आमकां जसो तो चडलो आमकां वच सोडयतलो आनी स्वर्गाक येतलो ही कृपा देवान आमकां दिवंक आमी दर दिसा आमच्या चिन्नांनी कोडण्यांनी देवचें चित्रावंक आज आमी ही खास कृपा देवा लागीं मागुया.